नमस्कार. आमच्या वांगडा आता आसा मयेचे उमेदवार प्रवीण जाटये. आमी यांच्याबद्दल जाणून घेवया व तेंचे प्रचार को कितें चालू आहा तो. नमस्कार. आता तुमचो प्रचार को कितें चालू आहा तुमच्या मतदारसंघात? हांव सगळे साती पंचायती भितर आमच्या सगळ्यां कडेन मेळून मिसळून आसा आनी सगळे कडेन म्हाका एकदम बरो प्रतिसाद मेळत आसा. आनी जे म्हाका लोक वळखतात, इतले वर्सां पासून जे वळखतात, हांव म्हजे सोशल वर्क जाका म्हणटात ते 2001 पासून म्हजें चालू आसा. आनी हांव सदांच लोकां बरोबर आशिल्लो आनी लोकांचें प्रेम म्हाजे बरोबर सदांच आसा. आता मेरेन तुमचें कितें डेव्हलपमेंट जाय आनी कितें जावपाचें उरलां? सगळ्यात व्हडली गोश्ट कितें काय आशिल्ली काय म्हळ्यार मनोहरभाई पर्रीकर 2017 भितर मनोहरभाई पर्रीकरान म्हाका मुद्दाम ऑफर केली की म्हजें बरें सोशल वर्क आशिल्लें, सगळे कडेन बरें काम आशिल्लें, आमचे जिखपाची जी पोजिशन आसा ती पळोवन मनोहरभाईन म्हाका मुद्दाम आपोवन हाडून टिकेट दिल्ली. मनोहरभाईचेर म्हाका कंप्लीट विश्वास आशिल्लो. ताणें म्हाका सांगिल्लें की तुमचे मयेचे डेव्हलपमेंट, तांचे समजा एम्प्लॉयमेंटच्या दृश्टिकोनान कसलोय जो प्रश्न आसतलो तो आपल्याचेर विश्वास दवर, आपूण सगळ्या रितीन तुका मदत करतलो. मनोहरभाई चीफ मिनिस्टर जाले. मनोहरभाई चीफ मिनिस्टर जाता म्हणसर ते अनफॉर्च्युनेटली सीक पडले आनी 2 वर्सां भितर ते आमच्या भितर उरूना. तर ताज्या विश्वासाचेर जे आमी BJP हांवें जॉयन केल्ली आनी जे डेव्हलपमेंटचे जे विचार केल्ले तातूंत भितर ज्या तरेन म्हाका जाय आशिल्ले त्या तरेन कामां जावना. आज एम्प्लॉयमेंटच्या दृश्टिकोनान सुद्दां आमी हे 10,000 ज्यो नोकऱ्यो आसात त्यो खरें म्हळ्यार आमचो जो नवीन चीफ मिनिस्टर जालो दोतोर प्रमोद सावंत हाणें खरें म्हळ्यार कमीत कमी 2 वर्सां पयलीं काडपा जाय आशिल्ल्यो, जेणे करून जे गोंयचे जे आमचे भाव भयण्यो आसा तांकां हाजो फायदो जातलो आशिल्लो. आतां इलेक्शनाच्या वेळाचेर तुमी जेन्ना नोकऱ्यो काडटात ते लोकांक कळटा की ते इलेक्शन स्टंट आसा म्हणून, आनी चडश्यो नोकऱ्यो हातूंत भितर घेवंक सुद्दां पावनात. हो जालो एक प्रश्न. दुसरो व्हडलो प्रश्न खंयचो आशिल्लो काय म्हळ्यार आमचे गोंयाचे मेजॉरिटी, म्हणजे तुमचे लक्षात घेयात की आमचे 40 जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात, 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितरल्यान 12 ते 14 कॉन्स्टिट्युएन्सीज डायरेक्टली आनी इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मायनींग आसा. आयज गोंयची टोटल लायबिलिटी, गोंया हे सगळ्यात देशा भितरले सगळ्यात धाकटे स्टेट. आज आमची वर्षाचे जे बजेट आसता तितल्याचेर आमची लायबिलिटी येवन पावले. ऑलमोस्ट 23,000 कोटीचेर आमची लायबिलिटी आसा. गव्हर्मेंटाक आयज 200 कोटी दर वर्साक, दर म्हयन्याक तुमकां लोन घेवचें पडटा आपले तुमचे रेगुलर एक्सपेन्सीस चालोवपा खातीर. तेन्ना जर आतां आमचे हांगाचे गव्हर्मेंटूय BJP आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटूय BJP आसा. सुप्रीम कोर्टा कडल्यान ऑर्डर आयिल्ली की तुमी मायनींग कॉर्पोरेशन करा आनी मायनींग चालू करा म्हणून. ते मायनींग जर चालू केल्ले जाल्यार आयज आतां आमचे मयम कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात, जे 3 पंचायती आसात. तुमचे मये म्हणा, शिरगांव म्हणा आनी पिळगांव म्हणा, हे डायरेक्टली रिलेटेड टू मायनींग आसा. आनी जाता कितें काय म्हळ्यार आतां तुमचे सांखळी धरा तुमी, तुमचे ते बिचोले धरा तुमी, तुमचे थिवी धरा तुमी, हे सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर मायनींग चालू आसा आनी हजारांनी लाखांनी लोक हातूंत भितर डायरेक्टली आनी इनडायरेक्टली अफेक्टेड आसात. लक्षात घेयात. आज आमच्या आतां कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर चौगुले म्हणा तुमी, बांदेकार म्हणा तुमी, सेजा गोवा म्हणजे तुमचे वेदांता म्हणा तुमी, हे सगळ्या लोकांक हांच्यो सगळ्यांच्यो मायनी आशिल्ल्यो. हांगा तुमच्या सांखळेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर तुमचे साळगांवकर आशिल्लो, तिंबलो आशिल्लो, अशे सगळ्यो कंपनीज आशिल्ल्यो जेणे हजारांनी लोकांक डायरेक्टली आनी इनडायरेक्टली एम्प्लॉय केल्ले. तर सगळ्यात व्हडली खंयची जर गरज आशिल्ली जाल्यार हे मायनींग सुरू करपाची, जेणे करून हजारांनी कोटी म्हयन्याचो आनी वर्साचो इन्कम गव्हर्मेंटाक मेळटलो आशिल्लो आनी आमची ओवरऑल लायबिलिटी कमी जातली आशिल्ली. तर आतां फुडले आतां गव्हर्मेंट आसतले ते हांव शुअर आसा की बाबा लोकांचे भयंकर राग आसा BJPच्या अगेन्स्ट की तांणी लोकांच्या बरोबर रावनात ते.
आणि हाज्या मुळे म्हाका म्हज्या सगळ्या समर्थकांनी सांगलें की बाबा आमी अशे पार्टी बरोबर रावया जे फुडें डेव्हलपमेंट करतले. ताज्या खातीर हांव मोगो पक्षाचेर राविल्लो आसा. आता फुडलें तुमचें विजन कितें आहा जी कामां जावंक ना तुमची म्हणजे तुमचे कॉन्स्टिट्युन्सी म्हळ्यार रस्ते पूण जावं आनी कितें उदरगत हे कशें कितें करतले? आता मागच्या 5 वर्षां भितर आमी ऑलमोस्ट 300 कोटीची सुमार सगळ्या डिपार्टमेंटाची मेळून तुमी कामां केल्ली आसात आमी. आता हातुर्लेचो रोड ऑलरेडी सगळें पास जाल्लो आसा. त्या हातुर्लेच्या रोडाच्या वयर आमचें जें डांबरीकरण आशिल्लें तें आमचे ते कॉन्ट्रॅक्टराक कोणे तरी सांगिल्लें आसा की तें काम करनाका म्हणून. अशे खुबशे कामां आसात. त्यो वाटात त्यो थंय रस्त्याचें काम चलतालें ते त्या कॉन्ट्रॅक्टर सांगलां आतां इलेक्शन येत आसा तें काम करूं नाका म्हणून. हांव तुमकां लोकांक एकच गोश्टीची अश्युरन्स दिवंक सोदतां की ज्या ज्या वाड्याचेर कसलेय भले ते रस्त्याचें म्हणा, उदकाचें म्हणा, तुजे इलेक्ट्रिसिटीचें म्हणा, सगळीं कामां हांव फुडें येता ते इलेक्ट जाल्या नंतर इमिजिएटली ही सगळीं कामां हातांत लायतलो. आनी सगळ्यांत व्हडली गोश्ट खंयची जर करतलो जाल्यार मयम लेक जेचे डेव्हलपमेंट आशिल्लें ते म्हजे कडेन हांवें एक पार्टी सुद्दां हाडिल्ली जाणें इन्वेस्टमेंट करपाक हांगा तयार आशिल्ले ते. सो कितें जालें काय म्हळ्यार 2019 भितर कोरोनाचो हो प्रॉब्लेम सुरू जालो आनी ताणें माघार घेतलो. आतां म्हाका आतां ऑलमोस्ट हो प्रॉब्लेम सुटत आयला. फुडले जे गव्हर्मेंट आसतले तातूंत भितर हांव सगळ्यांत पयलें खंयचें काम करतलो का मयेचे लेकाचें डेव्हलपमेंट. त्याच प्रमाणे तुमचे सलीम अली बर्ड सँच्युरी जी चोडणा पडटा हाजे ट्युरिजम पर्स्पेक्टीव हांगा एक लक्षात घेयात गोंया भितर दर वर्सा लाखांनी ट्युरिस्ट येतात आनी सगळ्या लोकांक म्हणजे सबन गोंयकारांक सबन गोंयाभर हातूंत भितर जे ट्युरिजम रिलेटेड आसा तांकां तुमकां रोजगार मेळटा, तांकां इन्कम मेळटा. जर आमी आमची मयम लेक जर डेव्हलप जात थंय म्हज्या कोतान 250 ते 300 लोकांक डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मेळूं शकता. मायनींग जर सुरू जात जाल्यार हजारांनी लोकांक डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मेळूं शकता. त्याच बरोबर आमचे सप्तकोटेश्वर देवळाचे आतां ऑलमोस्ट आनीक 2-3 म्हयन्या भितर काम सोंपतलें. सो एक नवीन रूट जाका म्हणटात तुमी म्हणा सलीम अली बर्ड सँच्युरी म्हणा, मयम लेक म्हणा, तुमी सप्तकोटेश्वर देवूळ म्हणा, तुमचे सांखळेचे हरवळे वॉटरफॉल्स म्हणा, अशें एक रूट जर करत जाल्यार पयलीं जे कोण गोंया येताले ते मयम लेकाक विजीट केल्या शिवाय वचनाशिल्ले. तर अशें एक ही गोश्ट करतलो आनी एक ते दोन फॅक्टरी म्हणजे खुबशे लोकांचे हे आसात. कितें जाल्लें कोरोनामुळे अनफॉर्च्युनेटली कांयच इंडस्ट्रीज येवं शकना आनी उलटें कितें जालें काय म्हळ्यार बऱ्याचश्यो इंडस्ट्रीज बिचोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सुद्दां बऱ्याचश्यो इंडस्ट्रीज बंद पडल्यो आनी हे फक्त गोंया पुरते ना आनी बिचोले पुरते ना, हे सबंद जगभर जाल्लें आसा. तर आतां हो कोरोनाचो 3 वर्सांचो जो काळ आसा मार्च तुमकां 2019 जे सुरू जाले ते आज आमी 2022 आसात. ते आतां मार्च फेब्रुवारीन आसात म्हणजे व्हर्च्युअली 3 वर्सां आतां कंप्लीट जावपाक आयली. तर हांव धरून चलता की फुडले 2-3 म्हयन्या भितर हो आमचो प्रश्न कोरोनाचो सुट्टलो. ताका बरेचशे डोसीस बी आयिल्ले आसात तेंचे आनी फुडले डेव्हलपमेंट आमी करूं शकतले. आता तुम्ही म्हटलें तशें प्रमाणे तुमचें डेव्हलपमेंट थोडें काम इनकम्प्लीट आहा हें तुमी फुडें करून घेतलें आनी लोकांक बेकार रोजगार दिवपाक तुमी हेजे फुडले कडेन आनी कितें करतले म्हणजे तुमचे युथाक आतां मेरेन कितकी गव्हर्मेंट सरकारी नोकरी मेळ्ळ्या तुमचे एज थंय? तुमकां हांव सांगता की 2007 जेन्ना हांव MLA सुद्दां नाशिल्लो, हांव पयलें इलेक्शन जेन्ना लडिल्लें तेन्ना म्हाका सगळ्या गव्हर्मेंटा कडल्यान त्या वेळच्या गव्हर्मेंटा कडल्यान खूब सपोर्ट आशिल्लो आनी थंयचे मिनिस्टर्स म्हणा सगळ्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट दिल्लो. तेन्ना 100च्या वयर हांवें नोकऱ्यो MLA नासतना केल्ल्यो तुमकां सांगता. त्या शिवाय हांवें प्रायवेट सॅक्टरा भितर खुबश्यो नोकऱ्यो केल्ल्यो. आतां सुद्दां जालें कितें काय म्हळ्यार आमकां ज्या तरेन सपोर्ट मेळपाक जाय आशिल्लो त्या तरेन सपोर्ट मेळूं ना. हांव कोणाचें खंयच्या मिनिस्टराचें नांव घेना कारण आतां इलेक्शन येत आसा तांकां आनी वेगळ्या तरेन हें नाका आनी म्हाका गव्हर्मेंटा कडल्यान जाय तसो सपोर्ट मेळूं ना. विचार करा तुमी की हांव जेन्ना MLA नासतना जितल्यो नोकऱ्यो केल्यो तितल्यो ताज्या पेक्षा कमी नोकऱ्यो आज हांव MLA आसतना करूंक पावता. हें कित्या खातीर जाता? कारण गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट ना म्हणून. गव्हर्मेंटाचो विचार करा तेन्ना तुमकां कोण तूं तुजे MLA नासतना तुका इतलो सपोर्ट दितात तुजे म्हणजे विचार करात त्या वेळाचे जे गव्हर्मेंट आशिल्ले काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्ले तांच्या कडल्यान सुद्दां म्हाका इतलो सपोर्ट मेळिल्लो. विचार करा. तर हांव तुमचे कडेन एकच मागता की
आतां म्हाका निवडून हाडा, आमकां एक बरी पोस्ट मेळूंक शकता. आमचे सुधीर बाब सबंद गोंया भितर हवा आसा की मोगो पार्टीचे कमीत कमी 8 ते 9 MLA निवडून येतले आनी फुडले जे गव्हर्मेंट जातले ते मोगो पार्टी ठरयतली ते जातले. आनी ते म्हाका दिसता बी जे पी प्रश्नच येना. म्हणून फुडले गव्हर्मेंट जे जातले तातूंत भितर आमकां सगळ्यांक बरो स्थान आसतलो आनी मयाचें डेवलपमेंट हे म्हजे प्रायोरिटी आसतली. आनी सबंद मयेच्या सगळे 7 पंचायती भितर लोक सांगता तशें हांव डेवलपमेंट करतलो. तुम्ही आपलो मोलादीक आमकां टायम दिल्या बद्दल धन्यवाद तुमचे. गोमंतक TV खातीर मयेच्यान मनोज आरोलकर.